नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी. पळोवया अपडेट खबरो. दिव्यांचो उत्सव सुरू. रातभर नरकासूर नाचोवन फांतोडेर वध. घरादारांनी रांगोळ्यो, पणट्यांचो उजवाड. चढले आकाश दिवे. घराघरांनी तरेतरेची गोडशी आनी फोव. पळयात गोंयकारांची दिवाळी. सेजा गोवाचे एक सोडल्यार बाकीची सगळी लिजां रिन्यू करपाक गोंय सरकाराची हरकत. नेम मोडिल्ल्यान सध्या सेजाची लिजां स्थगीत. 28तली फकत 13 लिजां रिन्यू करपाची प्रक्रिया सुरू. मोपा विमानतळाचो RFQ काढलो. विरोध करून अर्थ ना. मंत्रिमंडळाचो मोपाक तेंको. पेडण्याचे आमदारांचो मोपाचो गजर. गोवन्स फॉर दाबोळेचो BJP खासदाराचेर दबाव. कदंबाच्या शटल सर्व्हिसेसची तिकेट वाढली. किलोमिटरा फाटल्यान 30 पैशांनी वाढ. तिकेट वाडीक लागून 5 कोटींची एनावळ मेळपाची कदंबाक आस्त. आनी खेळांत जर्मन प्रशिक्षकांकडल्यान गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत हॉकी खेळाक उर्बा. हॉकी विलेज इंडिया अकादमीचो हायस्कुलांक घेवन हॉकी प्रशिक्षण शिबिराचो उपक्रम. खबरो विस्तारान. दिवाळी सुरू. रातभर नरकासुराक नाचोवन बुधवारा फांतोडेर लासल्या उपरांत घराघरांनी आकाशदिवे चढले. कृष्णान केल्ल्या नरकासुराच्या वधाचो उत्सव बुधवारा फांतोडेर अभ्यंग स्नाना उपरांत कारीट उश्टावन घरांतल्या जाणट्या नेणट्यांक ओवाळून सुरू जालो. घरादारांनी पणट्यांचो उजवाड आनी तरेतरेच्यो रांगोळ्यो. गोंयकारांची दिवाळी म्हळ्यार तरेतरेची गोडशी आनी फोव. व्हडली दिवाळी मेरेन हो उत्सव चलपाचो. पळयात दिव्यांचो उत्सव. बुधवारा फांतोडेर नरकासुराक मारून नरक चतुर्दश सोंपली. मंगळारा तिनसांजे सावन नरकासुरांच्या सर्तीक नेट आयलो. नरकासुरांनी रात जागयली. रातभर लोकांनी नरकासुराक नाचयलो. मध्यान राती मेरेन शारांनी नरकासूर वधाच्यो सर्ती जाल्यो. फांतोडेर दहन करी मेरेन ल्हान व्हड नरकासूर वचत त्या रस्त्यार तिट्यार म्युझिक लावन नाच नाचले. फांतोडेर अभ्यंगी स्नाना उपरांत कारीट उश्टावन घरांतल्या जाणट्या नेणट्यांक ओवाळून जाणट्यांचो आशिर्वाद घेवन दिवाळी सुरू जाली. घरादारांचेर आकाश दिवे चढयल्यात. घरादारांनी पणट्यांचो उजवाड. गोंयकारांची दिवाळेची सुरवात जाता तरेतरेची गोडशी आनी फोवांनी. आतां भाऊबिजे मेरेन पयले 5 दीस सेगीत सण आनी उत्सव. व्हडली दिवाळी मेरेन हे आकाश दिवे वयर उरपाचे. तो मेरेन दिव्यांचो उत्सव चलपाचो आनी दर एकल्याचे जिणेंत हो उजवाड उरपाचो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या 13 लिजांच्या रिन्युवलाची प्रक्रिया करपा खातीर खण खात्यान आदेश काढला. मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सेजा गोवाचे एक लीज सोडल्यार बाकीची लिजां रिन्युवल करपाचो आदेश खात्यान दिल्लो ना. ट्रान्स्फर केल्ल्या लिजां वयल्यान खण कायद्याचो कन्सेशन नेम मोडिल्ल्यान रिन्युवल आडावन दवरला. तेच बरोबर तांच्या बाकीच्याय लिजांचेर शाह कमिशनान ठपको दवरिल्ल्यान तिवूय सध्या स्थगीत दवरपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला. सध्या तरी गोंय सरकारान सेजाची सगळीं लिजां रिन्यू करपाचे दिकेन कांयच केल्लें ना. 28 लीज धारक मिनेरांनी गोंय सरकाराक हे पयलीं स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली. सरकाराचे नवे खण धोरणा प्रमाण खण खात्यान मायनिंग लिजांचे रिन्युवलाची प्रक्रिया आतां सुरू केल्या.
सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खण खात्यान 13 लिजांच्या रिन्युवला खातीर प्रक्रिया करपाक खण सचिवांक निर्देश दिला. कमीत कमी नेम मोडिल्ल्या लिजांचे रिन्युवल पयल्या पांवड्यार करपाचें सरकारान थारायलां. पयल्या पांवड्यार सेजाच्या एकाय लिजाचे रिन्युवलाची शक्यताय दिसना. सेजा गोवान खंय 9 लिजांची स्टॅम्प ड्युटी भरल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. गोंय सरकार मात सेसाचे एकाच लिजाचें रिन्युवल करूंक शकता. मायनिंगेचो नेम 37 मोडून धेप्याकडच्यान ट्रान्स्फर करून घेतिल्ल्या सेजाच्या 5 लिजांचे रिन्युवलाचो विचार जावचो ना. उरिल्ल्या 3 लिजांचो सरकार अभ्यास करतलो. सरकारान 9 लिजां खातीर सेसाकडच्यान स्टॅम्प ड्युटी घेतल्या. सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी काडून आतां 6 म्हयने जाल्यात. गोंय सरकाराचो मायनिंग स्थगितीचो आदेश मात अजून तस्सो आसा. मायनिंग लिजांचे एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्साचेर सस्पेन्शनाचो आदेशय तस्सो आसा. सुप्रीम कोर्टान राज्य आनी केंद्र सरकाराक कांय गजाली करपाक सांगल्यात. मात आतां मेरेन चडशा गजालींचेर केंद्र आनी राज्य सरकारान तितलेशें काम केल्लें दिसना. इतले मजगतीं सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या समितीन गोंयांतले मायनिंग डंप हाताळपाचेर कोर्टाक रिपोर्ट दिला. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. कदंबाचे शटलाची तिकेट वाडल्या. शटल बसींची तिकेट किलोमिटरा फाटल्यान 30 पयशे वाडयल्या. कदंबा शटल पयलीं किलोमिटरा फाटल्यान 90 पयशे घेताली. आतां तिकेट किलोमिटराक ₹1.20 केल्या. म्हापशा पणजे पयलींची तिकेट ₹14, आतां ती 15 केल्या. पणजे मडगांव 30 वयल्यान 40, पणजे वास्को 28 वयल्यान 37, पणजे सांखळे 28 वयल्यान 34, पणजे फोंडे 25 वयल्यान 34, मडगांव सांवड्डे 18 वयल्यान 24 आनी मडगांव वास्को पयलीं ₹27 तिकेट आशिल्ली ती आतां 36 केल्या. कदंबाची तिकेट वाडिल्ल्यान 5 कोटीची येणावळ येतली म्हूण कदंबान गणीत केलां. घेवया एक विराम.